पोलीस सेवा करतना कसलेच तरेचे गैरप्रकार खोपोवन घेवचे नात। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। ह्यान फुडें पुलीस खात्यान काम करप्यांक दर वर्सा दर एक सुवातेर रोटेशन करतले, तशेंच सगळ्या तरांची सेवा आनी प्रशिक्षण तांकां सक्तीचें करतले। तेन्ना दर एकल्यान आपलें काम प्रामाणीकपणान करपाक जाय म्हूण वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत आयोजीत केल्ल्या दिक्षांत सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयलो। अनैसर्गिक रितीन पिकयल्लीं फळां, बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेलांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची दाड घालप सुरूच आसतली। बेकायदेशीर घडणुकांचेर दाड घालप बंद जावची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। तशेंच लोकांचें हित पळोवन आनी तांकां विश्वासान घेवन सगळे निर्णय घेतलो अशेंय राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें। पुराय गोंय 450 वर्सां पोर्तुगेजांचे शेका सकयल आशिल्ले हे सत न्ही। फकत साश्टू, तिसवाडी आनी बार्देस म्हालांत पोर्तुगीजांनी पुराय शेक गाजयलो। सत्तरी, पेडण्यां, फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण हे स म्हालांनी शिवाजी महाराजांचे राज्य आशिल्ले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे विधान निकाल खोटे म्हूण उदय भेंब्रे हांणी वक्तव्य केलें। हेच वक्तव्याचो निशेध करपाक म्हूण विराज देसायाच्या फुडारपणा खाला बजरंग दल आनी हेर हिंदुत्वादी संघटनांचे पदाधिकारी उदय भेंब्रेचे मडगांव बोड्डेचे घरा भायर राती 9 जमले। ह्या वेळार ताणें भेंब्रेचे आनी तांचे फॅमिलीचे हाजीर निशेध केलो। हिंदुत्वादी कार्यकर्ते उदय भेंब्रेचे घरा भायर जमल्यात म्हूण कळटनाच भेंब्रेचे समर्थनांत लोक तांचे घरा जमपाक लागले। प्रशांत नाईक, चेतन आचार्य, विकास भगत, दामोदर मावजो, दत्ता नाईक, मोहनदास लोलयेकर आनी हेर जाण आशिल्ले। वखदां वास्को वीज खात्याच्या मालमत्तेचेर अतिक्रमण करप तशेंच सरकारी कामांक आडखळ हाडिल्ल्या प्रकरणांत कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेन कागाळी नोंद केल्या। हे चौगूय म्हाका मारतले हे आमदार संकल्पाचे विधान कागाळीन बरयलां, पूण आमदारा आड कागाळ दाखल करूंक ना। वखदां वास्को वीज खात्याच्या मालमत्तेंतल्यान वचपी वाट बंद केल्ल्यान शुक्रारा मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांचे मदीं वादावादी जाल्ली। ह्या प्रकरणात कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन आपल्या आड तशेंच लोकांचेर कागाळ नोंद करून दाखोवची अशें आव्हान संकल्पान काशीनाथाक दिल्लें। मजगतीं कामाक आडमेळी हाडिल्ल्या प्रकरणात शेनवारा वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन ओमकार दुर्भाटकर, यश फडते, सुधीर तारी आनी योगेश पाटील ह्या 4 जाणां आड पुलिशेन कागाळ नोंद केली। पुलिशेन ह्या 4 जाणां आड FIR दाखल करूंक ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी काशीनाथान दिल्या। रोहन गावस देसाय हाणें आयज मुंबयच्या BCCI मुखेल कार्यालयान BCCIचे संयुक्त सचिव पदाचें काम स्विकारलें। BCCIचे अध्यक्ष रॉजर बिन्नी हाणें हेर पदाधिकाऱ्यां सयत रोहन गावस देसाय हांकां येवकार दिलो।
कारीक स्क्रॅच घातिल्ल्याच्या कारणावयल्यान उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीची आदली अध्यक्ष अंकिता नावेलकर आनी तिच्या घोवान धमकी दिल्या अशी कागाळ मनीषा मजुमदार हे बायलेन दिवचल पुलिशेन केल्या। ह्या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात। कागाळ करपी मनीषा मजुमदार आनी अंकिता नावेलकर ही दिवचलच्या साश्टीवाडो वाठारांतले एकेच इमारतींत रावतात। इमारती सकयल पार्क करून दवरिल्ल्या नावेलकर हांच्या कारीक स्क्रॅच केल्ल्याच्या कारणावयल्यान शुक्रारा राती उसरा हो वाद चल्ल्याचें कळटा। शिवोले बार्देशांतल्या 68 वर्सां पिरायेच्या बायलेक डिजिटल अरेस्ट वरवीं 1 कोटी रुपयांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात पनवेल मुंबईतले सचिन पाटील आनी राकेश पाटील हांकां अटक केल्या। आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 7 जाणांक अटक केल्या। सातवो वेतन आयोग लागू करचो तशेंच पगार वाड करची अश्यो मागण्यो घेवन शेनवारा पंचायत कामगारांनी सांखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची भेट घेतली। येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं कामगाराचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। तशेंच कामगारांनी हेर मागण्यो मांडून मुख्यमंत्र्याक निवेदनूय सादर केलें। गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेच्या परीक्षेक सुरवात जाली। परीक्षेचो पयलोच दीस आशिल्ल्यान शेनवारा सकाळी परीक्षा केंद्रा भायर गडबड दिसताली। पट्ट 32 केंद्रांचेर 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात। विद्यार्थ्यांक परबी दिवपाक पालक आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले। ही परीक्षा 21 मार्च मेरेन सुरू आसतली। गोंय शालांत मंडळाची 10वेची परीक्षा आयज 1 मार्चा सावन सुरू जाता। राज्यांतल्या 32 केंद्रांचेर 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसले। परीक्षा 21 मार्च 2025 मेरेन चलतली। फाल्यां 1 मार्चाक पयली भास इंग्लीश मराठी उर्दू विशयाचो पेपर जालो। सदांच सकाळी 9:30 ते 12:30 वरां मेरेन पेपर जातलो। अंदू विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींचो आंकडो मातसो चड आसा। 9,297 विद्यार्थी जाल्यार 9,574 विद्यार्थिनी परीक्षेक बसल्यो। विद्यार्थ्यांनी पेपर सुरू जावचे पयलीं अर्द वर पयलीं म्हळ्यार 9 वरांचेर परीक्षा केंद्राचेर हाजीर रावप गरजेचें आसा। युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष जेलेन्स्की हिणे काल शुक्रारा व्हाईट हाऊसाक भेट दिली। ह्या वेळार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी जेलेन्स्की हांचे मदीं भासाभासी जाली। तुम्ही तिसऱ्या महाझुजाची तयारी करतात अशें विचारून मदींच ट्रम्प हाणें आदले राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांचो उल्लेख स्टुपीड प्रेसिडेंट असो केलो। व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आता ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे दावो करता की शिवाजी महाराज एकदाच गोंयांत आयिल्ले. शिवाजी महाराजाचे पोर्तुगीजां वांगडा केस्तांव नाशिल्ले जाल्यार पेडणेचो एक केशव नायक देसाय हो शिवाजी महाराजाचे रयते कडल्यान कर वसुली करतालो. ताचो पाठलाग करतना शिवाजी महाराज बार्देसांत पावले. केशव नायक देसायाक अशें दिशिल्लें की पोर्तुगीज आपल्याक मजत करतले. केशव देसाय कोलवाळे वचून लिपलो. तो शिवाजी महाराजाक मेळोना. मात घडलें अशें की सैन्य जे आशिल्लें ताणें 3 पाद्रींक मारले, घरां लुटलीं, बायलां भुरग्यांक आपले वांगडा घेवन गेले. ही गजाल जेन्ना पोर्तुगीज वायसरॉयाक कळ्ळी तेन्ना ताणें शिवाजी महाराजाक सीमेर आडयलो. पोर्तुगीज आनी शिवाजी महाराजा मदीं लढाय जाली आनी हातूंत शिवाजी महाराज हांचो पराभव जालो. पराभवा उपरांत जाल्ले तहात शिवाजी महाराजान आपले सैन्यान जी लूट केल्या ती आनी बायलां भुरग्यांक परत दिता म्हूण शिवाजी महाराजांनी मान्य केलें अशें उदय भेंब्रे म्हणटा. साहित्यीक उदय भेंब्रे कसली गजाल वयले वयर उलयनात. कोणें तांचे दावे पुराय दिवन फोडचे, पूण रातच्या दावरांचेर तांच्या घरा वचून वाद घालप हें निषेध करपा सारकें कृत्य म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. श्री सरदेसाय हाणें उदय भेंब्रे हांची भेट घेतली. देशभरात बेगीनूच इलेक्ट्रिकल व्हेटिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू जातली. हे खातीर भारतान $1 अब्ज कबलात केल्या. ह्या करारा खाला IIT मद्रासांतली इलेक्ट्रीक एअरक्राफ्ट स्टार्टअप ई-प्लॅन कंपनी 788 एअर ॲम्ब्युलन्स पुरवण करतली. ह्यो 788 इलेक्ट्रीक व्हर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स भारतांतल्या मुखेल एअर ॲम्ब्युलन्स कंपनीक पावयतले. ह्या विमानांत एक पायलट, पॅरामोडीक, दुयेंती, स्ट्रेचर, गरजेची वैजकी उपकरणां आनी वैजकी किट आसतले. एअर ॲम्ब्युलन्साची गती वराक 200 किलोमीटर आनी दर बॅटरी चार्जाक 110 ते 200 किलोमीटर इतली रेंज आसतली. एअर ॲम्ब्युलन्सच्या पाकांचो विस्तार 8 मीटर आसतलो. देखून ही एअर ॲम्ब्युलन्स घराच्या छप्पराचेर वा रस्त्यार कुशीक लेगीत देंवपाक शकता.
सर्वायकल पेन ही एक सामान्य समस्या. हातून मान वा खांद्याभोंवतणी दुखता आनी तकली जड जाल्ल्या सारखे जाणवता. ही समस्या आशिल्ल्या मनशाक मान गुंवडावपाक, तकली वयर काडपाक वा कुडीची हेर सामान्य हालचाल करपाक खूब अडचणी येतात. केन्ना केन्ना हें दुखणें चड काळ टिकता. अशा परिस्थितीन ही समस्या वेळार सोडूंक ना जाल्यार ती सामकी गंभीर जावंक शकता. द लॅन्सेट ह्या दिसाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण 2020 संवसारभरांतल्या 203 दशलक्ष लोकांक सर्वायकल पेनची समस्या जाली. 2050 मेरेन संवसारांतल्या सर्वायकल पेनची समस्या आशिल्ल्या लोकांचो आंकडो सुमार 1 कोटी मेरेन पावतलो अशें ह्या अभ्यासान सांगलां. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनांत उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण भारतांतल्या सुमार 14% प्रौढांक जिणेंत केन्ना ना केन्ना सर्वायकल पेन जाता. हे आंकडेवारी प्रमाण आयज संवसारभर सर्वायकल पेन ही एक मुखेल समस्या आसा. जुनसवाडो मांद्रेच्या मॅरी उर्फ मारिया फर्नांडीस हिचेर गाडी घालून तिची हत्या करपाच्या आरोपा खाला धरिल्ल्या दीपन राजू बत्रा दिल्लीच्या ह्या दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. 21 फेब्रुवारीक राती उसरा 11 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ली. फर्नांडीस जुनसवाडो आपल्या घरा लागसार नाल्लाचो वेवसाय करताली. मजगतीं फाटल्या कांय दिसां सावन मूळ दिल्लींतले एक कुटुंब हांगा रावता. तातूंतले कांय वांगडी रातच्या वेळार पासय मारपाक थंय येताले. तांचे वांगडा तांचो सुणो आसतालो. त्या वेळार तांणी सुणो आनी फर्नांडीस हांच्या 2 सुण्या मदीं खुबदां झगडी जाताली. पूण फर्नांडीसान त्या कुटुंबाक तांच्या सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपाक सांगलें. मजगतीं कांय गैरसमज जाल्ल्यान तांचे आनी फर्नांडीस मदीं वाद जालो. कांय वेळ वाद घालून ते कुटुंब गाडयेन बसले आनी थंयच्यान वेगान वतना ताणें कदेलाचेर बशिल्ल्या फर्नांडीसाक धक्को दिलो. सुमार 10 मीटर मेरेन तिका उडून व्हेली. हातूंत गाडयेच्या टायरा पोंदात चिड्डून तिका मरण आयलें. हे घडणुके उपरांत गाडयेचो ड्रायव्हर स्वता मांद्रा पुलीस स्टेशनांत गेलो. मांद्रा पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली आनी आयज 14 दिसांची बंदखण फर्मायल्या. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाटादेव न्हंयेंत सुमार 11.5 फूट लांबीची मगर सांपडली. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे अमृत सिंग आनी तांच्या सहकार्यान ही मगर धरून रान खात्याच्या सुवादीन केली. दिवचल तालुक्यांत आतां मेरेन धरिल्ली ही मगर सगळ्यांत व्हडली आसा. वाटादेव न्हंयेंत शिवलिंग आसा. थंय कमी उदकान हे मगर आशिल्ले. ती मातशी कमजोर आशिल्ली. अमृत सिंग आनी रश्मीन मातोडकर ह्या प्राणी मित्रांनी बरेच यत्न करून हे मगरीक उदका भायर काडली. रान खात्यान हे मगरीक बोंडला अभयारण्यांत धाडल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आसतलें. उश्ण आनी दमट परिस्थितीन वाड जावपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. फुडलो सप्तक सुको वतलो. सकाळीं आनी सांजे मध्यम धुकें पडटलें. उश्ण परिस्थिती तिगून उरतली. तापमानांत वाड जातली. गोंय राज्यांत 35 ते 36 अंश तापमानाची नोंद जातली जाल्यार उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. बोट दनयांक खासा शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. दिवचलचो वॉकिंग ट्रॅक सध्या काळखांत बुडला. ह्या वॉकिंग ट्रॅका वयली 21 स्ट्रीट लायट पॅटर्न आशिल्ल्यान ह्या ट्रॅकाचेर सध्या साबार समस्या निर्माण जाल्या. लायटी नादुरुस्त आशिल्ल्यान चडशा लोकांनी रातच्या वेळार ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर येवप बंद केला. तशेंच ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर भिकाऱ्यांचो उपद्रव वाडला. वचपा खातीर घातिल्ल्या बाकांचेर हे भिकारी रात दीस न्हिदिल्ले आसतात.
आवडे केप्या पुलाची स्थिती सध्या अस्पष्टूच आसा. येरादारी खातीर धोकादायक आशिल्लो हो पूल फाटल्या वर्सा बंद केल्लो, मात अजून मेरेन ताचे देखरेखीची कसलीच हालचाल जाल्ली दिश्टी पडना. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान पुलाचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आवडे केपेच्या ह्या पुलाचे 2001 वर्सा उक्तावण जाल्ले. फाटल्या 25 वर्सांत फकत एकूच फावट ह्या पुलाची देखरेख जाल्ली. आतां पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. देखून फाटल्या वर्सा पूल येरादारी खातीर धोक्याचो आशिल्ल्याचें सांगून पूल बंद केल्लो, मात आतां 1 वर्स जालें तरी लेगीत ताची कसलीच देखरेख जावंक ना. पुलाची सद्याची स्थिती अस्पष्टूच आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ताची स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तिळारी कालव्या कुशीक आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्यावेल्यान रात दीस येरादारीचे प्रकार वाडल्यात अशी कागाळ लाटंबरसे पंचायत वाठारांत येवपी आनी तिळारी कॅनला कुशीकचे लोक वस्तींतल्यान लोकांची आसा. येरादारीक लागून तांकां दुल्ल आनी हेर समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. दुल्लाक लागून दुयेंसांचें संकट निर्माण जाला अशी खंतू ह्या लोकांनी उक्तायल्या. महाराष्ट्रा सयत हेर राज्यांतल्यान येवपी चडशीं वाहनां महाराष्ट्राच्या सीमेवयल्यान मुख्य रस्तो सोडून तिळारी कॅनलाक लागून आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्यावेल्यान यो वच करतात. रात दीस वाहनांची दडदड चालूच. हे येरादारीक लागून वाठारांत दुल्ल प्रदूषण वाडलां. घरादारांनी दुल्ल पातळटा. देखून अस्थमा सारक्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा अशी कैफियत लोकांची आसा. तोडा मार्गावयले चॅकपोस्ट चुकोवपाक लागून वाहनां तिळारीच्या कॅनला कुशीकच्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करतात. हे विशीं संबंदीत यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणूच कानामनार घेनात म्हूण थळावे बेजार. आंब्याचो हंगाम आतां सुरू जाता. मडगांवा सयत राज्याच्या हेर बाजारांत हापूस, पायरी, मानकुराद, तोतापुरी आंब्या सयत तोरांय उपलब्ध जातात. जरी आंबो अजूनय व्हडा प्रमाणांत बाजारांत दाखल जावंक ना तरी बारीक तोरां बाजारांत विक्रे खातीर आयल्यात. बाजारांत अजून जाय तसो व्हडलो आंबो येवंक ना. मात अंदू आंब्याचो हंगाम बरो आशिल्ल्यान फुडल्या 15 दिसांनी बाजारांत व्हडा प्रमाणांत आंबो दाखल जावपाक शकता. सध्या मडगांवच्या बाजारांत हापूस आंबो, पायरी आंबो, मानकुराद आनी तोतापुरी आंबो दाखल जाला. मानकुराद आंबो 450 रुपयांक एक असो म्हणल्यार 5,500 एक डझन असो विक्री जाता. हापूस आंब्यांची तोरां बाजारांत आयिल्ल्यान 100 रुपयांक एक प्रमाण 1200 रुपयांक डझन अशी विक्री जाता. संवसारांतलो रिणांचो बार स्थिरपणान वाडत आसा. संवसारांतल्या देशांतले रीण $102 ट्रिलियन मेरेन पावला. हे रीण खूब व्हड आसा. वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्स कंपनीन आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचो उल्लेख करून रीणकार देशांची वळेरी जाहीर केल्या. सगळ्यांत चड रीण अमेरिकेचेर आसा. म्हळ्यार रिणाचो बार आशिल्ल्या वळेरेंत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. संवसारांतल्या वट्ट रिणाच्या 3.2% रिणांचो वांटो भारताचो आसा. ह्या वळेरेंत भारत 7व्या क्रमांकाचेर आसा. अमेरिकेचे रीण $36 ट्रिलियन आसा, जे संवसारीक रिणांचे 34.6% इतके आसा. देखून अमेरिका ह्या वळेरेंत पयले सुवातेर आसा. हाचे उपरांत चीन हो संवसारांतलो दुसरो व्हड रीण आशिल्लो देश. चीनाचे रीण $14.69 ट्रिलियन आसा, जे पुराय संवसारांतले रिणाचे 16.1% आसा. बेतोडा निरंकाळ वाठारांतल्या थळाव्या आनी सरपंचा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू. बेतोड्या वाठारांतली उदरगतीची कामां करपाक थळावो सरपंच खंय अपयशी थारला असो आरोप थळाव्यांनी केला. जाल्यार थळाव्यांनी केल्ले आरोप सरपंच मधू खांडेपारकारान न्हयकारले. बेतोडा निरंकाल वाठारांत उदरगतीच्या कामां वेल्यान थळाव्या आनी सरपंचा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. थळावो सरपंच ह्या वाठारांतली उदरगतीची कामां करपाक अपयशी थारला असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच दुसऱ्यांनी केल्ल्या कामाचें आपूण श्रेय घेता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. थळाव्यांनी केल्ले आरोप चुकीचे आसा. बेतोडा निरंकाल वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामाक केन्नाच ना म्हणूंक ना. लोकांनी आरोप करच्या परस सिद्ध करून दाखोवचे अशें सरपंच मधू खांडेपार हांचें म्हणणें.
बेकायदेशीर रेंट अ कॅब वाहनां आड खर कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिल्या. वैध परवानो नाशिल्ली आनी नवी प्लेट आशिल्ली खाजगी वाहनां बेकायदेशीर रितीन रेंट अ कॅब म्हणून चलयतात. अशे तरेचे अनधिकृत चलोवप रेंट अ कॅब येवजण 1998 आनी मोटार वाहन कायदो 1988 चे उल्लंघन आसा. अशे तरेचे उल्लंघन करप्यांचेर मोटार वाहन कायद्या खाला दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी गोंय येरादारी खात्यान दिला. सुरक्षे खातीर प्रवाशांनी फकत वैध परवानो आशिल्ली वाहनां वापरची अशें आवाहन प्रशासनान केलां. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आनी युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे मदीं व्हाईट हाऊसानूच वादावादी जाली. JD व्हेन्स हाणें झेलेन्स्कीचेर अमेरिकेच्या अपमानाचो आरोप केलो. त्याच वेळार ट्रम्प आनी झेलेन्स्की मदीं पेटले. झेलेन्स्की पुराय संवसाराक तिसऱ्या महायुद्धांत धुकलता असो आरोप ट्रम्पान केलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आनी युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे मदीं व्हाईट हाऊसानूच वादावादी जाली. झेलेन्स्की पुराय संवसाराक तिसऱ्या महायुद्धांत धुकलता असो आरोप ट्रम्पान केलो. हे उपरांत झेलेन्स्की दोनूय देशां मदीं सुरू आशिल्ली म्हत्वाची बसका अर्दवट सोडून गेले. दोनूय देशां मदीं खनिजां विशीं एक म्हत्वाची कबलात जावपाची आशिल्ली, पूण दोनूय देशां मदली चर्चा अर्दवटूच उरली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते